आयतारा गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी पास्काची परब मनयली। ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आसा। ह्या निमतान इंगर्जेन मिसाची भेटवण जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कसल्यो शिकवण्यो म्हज्या जिवितांत घेवन हांव ह्या परबे समयार घरा येतलो काय? पयले सुवातेर पयली शिकवण आमच्या जिवितांत आयज आमी आपणावया ती म्हणल्यार पुनर्जीवंत जाल्लो मनीस कसो जिये। पुनर्जीवंत जाल्लो मनीस कसो जिये। मुखार भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत आमी जिवी आसतनाच पुनर्जीवंत जाल्ली मनशां कशीं जिवंक फावो। कित्याक मेल्या उपरांत हांव पुनर्जीवंत जातलो, हांव स्वर्गीच्या राज्यांत पावतलो हो इफारनांत पावतलो तें कोणाच्यानूच सांगूंक जायना। ह्या खातीर आयच्या सेवा धर्माचो आनी आमचे परबेचो पयली शिकवण आमकां जावं दी ती म्हणल्यार जिवीत आसतना पुनर्जीवंत जाल्ली मनशां कशीं आमी जिवंक फावो। मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी जाणा ते परी आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब समोरंता आनी ह्याच पुनर्जीवनपणाच्या परबे समयार आमी बोड्डा गोगोड ह्या वाड्यांत भाग जोखीच्या पुरसाची परब मनयता। आनी हांगासर आतांच परबेचें मीस सोंपलां आनी आतां खुशालकायेन आमी एकामेकाक परबी दिले। तर फुडल्या सातोड्यांत आमी कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक येतले। सोमार ते सोनवार पर्यंत हो कुटुंबाचेर आशिर्वाद चलता। तर आयज सगल्यांक ही परब आमी खुशालकायेची आनी कृपेन भरलेली वतरेता। कित्याक जेजू आमकां सगल्यांक खुशाल करूंक आयलो आनी जेजू आमकां सगल्यांक पवित्र करूंक स्वर्गार गेलो। आमकां ताणें वाट तयार केली। तर देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपल्या पुनर्जीवनपणा जाल्ल्या जेजूची उपोट बेळसांवां होतो म्हूण आमची मागणी। कालचे राती मध्यानी मीस सोंपल्या उपरांत आमी एक पुस्तक उजवाडा काडलां जाचें नांव द चॅपल ऑफ सेंट जोकी बोड्डा मारगांव। आनी ह्या पुस्तकाचेर आमच्या बागयोन जोकीच्या कपेलाचो जायतो इतिहास आमकां वाचूंक मेळटा। आमी सगलीं बोड्डेकारां हाचो फायदो काडल्यार आमी जायतें शिकूंक पावतले आनी आमकां जाय ती जाणविकाय आमकां कपेला विशीं मेळटली। तर कोणाक कशी तांणी आमच्या कपेलाच्या ऑफिसांत येवन ही पुस्तिका घेवची।